काल खुबशे गोंया भितर ग्रामसभा जाली आणि त्या भितर म्हणल्यार रेश मागोस वेरे हांगा सुद्दां एक बेतीम ग्रामसभा जाली तुमची थंय हाडली आनी जाली. लोक येता प्रश्न मांडटा पण उतरां सारकी मेळना. कितें हें चल्लां हें तुमच्या हितून? आता पळय काल पळय आमच्या स्पेशली आमकां रेज मोगू सांगता तुका ग्रामसभेक मरे लोक येवंक जाय रे. आमचे लोक न्हिदलेले आसा. जेन्ना एखादे ग्रामसभेक जेन्ना एक 100-200 लोक बसले काय ना तेणे प्रेशर घालूंक गावता. तुजी पळय डिमांड आहा ते तेंचे कडल्यान तूं मान्य करूंक शकता. अगर 7-8 जाण थंय बसले काय ना तेंकां ती प्रश्नाची उत्तराय बरोबर दिना आनी मी करीन ती पुरो. आतां आमचे रेंज म्हाका सरपंच कोण आसा, सुस्मिता सुभाष पेडणेकर. प्रत्येक ग्रामसभेक हांव पळयता तो लेबर कॉन्ट्रॅक्टरीचो घोव आहा, मेंबर ह्या पंचायतीचो. अरे प्रश्नाची उत्तरां तो दिता. अरे तूं कोण रे? तूं एजंट दलाल तूं रेंज गांवचो. तुका मेंबर मरे ते तोंड दापून उगी बस मरे. तुका तोंड घालपाची गरज ना न्हू. लोकांनी सरपंच म्हणटा ते सरपंच आन्सर करचे आसता. चेअर कोण करता ग्रामसभेक? सरपंच. पण सरपंच अनपड तिका कांय कळना जाल्यार तिका सपोर्ट कोण करता? सेक्रेटरी. मेंबराचें काम कळना. हें कशें वायना वांटूंक येना घरा कडेन आपल्या. तशी प्रत्येक उत्तर येता मरे. अरे ह्या सुभाष पेडणेकर फाटल्यान वळोन पळय मरे दिसता पळय रे. एका सगळ्यांक कारणीभूत कोण? तोच. थंय तेजे टँकर उदकाय सप्लाय तेजे मटेरियल सप्लाय तो करता तेंकां. हेणी असो सत्यानाश केल्लो आसा पळय लोकांक आजून जायना आनी आमचे लोक आजून न्हिदलेले आसा. लोकांक आजून कळना बाबा ग्रामसभेक थंय येया विशय काडा. येणाऱ्या काळान तुका उदक जाय, लायट जाय, रस्ते बरोबर. आतां पळय मरे काल 8 दीस जाले वेऱ्या पळयता सगळे ब्लॉक जाता. ब्लॉकेज 2-2 वरां बेतीनच्यान तर वेऱ्या वयतलो जाल्यार जवळ अर्दे वर ते 45 मिनिट्स गावता. किलोमिटर कितके आसा? 3 काय 4 किलोमिटर. एखादो समज पेशंट भितर पडात भितर उरात न्हू ट्राफीक मरतलो सिरियस. एखादी भायर डिलिव्हर जावपाची गाडयेन डिलिव्हरी येतली. जवळ जवळ म्हाका दिसता थोडे डायलिसीस पेशंट येयना डायलिसीस वचपाक. अरे डायलिसीस पेशंटाक डायलिसीस केन्ना जाय पडटा त्याच टायमार ते सुद्दां शिरकाल्ले आसता भितर. कोण पळयतलो रे? आमदार परवरी आहा मरे. गांवांत रावता आमी मरे. त्या सरपंचाक किंमतच ना. पूण तिचो घोव आहा पळय तो सगळो आपुणूच. कितें तें आपूण. अरे बाबा व्हरतलो वयता आसतना गांवची समस्या करा मरे सुटावत. तें न करता अशी नाशाडी करप मरे आनी मागीर आपूण बरो आनी तेतून कांय ना फक्त इव्हेंट. तेंच्यांनी एकूच एजेंडा धरला बायलांक मुर्खान काडप आनी बायलांक आजून अक्कल येना आमच्या गांवच्या आनी मतदारसंघाच्या. कितें म्हणून? बाबा तुमच्या भुरग्याचें फ्युचर पळया. भुरग्यांक खंय शिकयता ते पळया. सोर्स बीन कसो येतलो दिसता. सिलिंडर सवाय जातलो कसो दिसता. म्हारगाय कशी देंवतली हेजेर विचार करा. तुमी खरें म्हणल्यार किचनांची बाबा आमची महिला आसता पळय सगळ्यांक करता घरांत ती दादलो म्हणजे एखादो भायर गेलो सुद्दां ना पण तिका खबर आसता घरांत कितें जाय तें. बायलांनी खरी जागृताय करपाक जाय. आनी अशें मरे हे ग्रामसभा बी घेवन नवटे कांय जावपाचें एक अवेरनेस जावपाक जाय. आतां इनफ इज जावपाच्या नांवार पळय आमचे सरकारान रेगुलर जे आव्हान केलें लोकांक तेका सहभाग जावपाक जाय लोकांनी. आनी त्या सहभाग जावन तर लोकांनी तेका एक वोट दिवन तरीच सुदारणात नाल्यार कांय जावपाचें ना.